दवल्ली गौलक्ष्मी गिरणीत मध्यरात्री व्हडा प्रमाणात उजो लागपाची घडणूक घडली आणि उज्याच्या नेटार पुराय गिरण लासून काबार जाली। उजो पालोवपी पंगडान पुरायेन यत्न करून उज्याक नियंत्रणात हाडलो। वट्ट 50 लाखाचे लुकसाण जाल्ल्याचे गिरणी मालकान स्पष्ट केला। आणि उजो लागला ॲक्च्युली दोनांक सुमार लुकसाण बी जाले अराउंड 50 लाखाचे लुकसाण आसा मशिनरी बी धरून सगळं। कसो लागलो उजो ते काय खबर ना कसो लागलो। हय सरावंडींग कोण रावता बी सरावंडींग आमचे लेबरच आहा न्ही, बाकी कोण ना। ओके तुगे कोण पळोवपा बी रातचे कोण आहा गुरका वॉचमॅन आसलो म्हणा तेजो डॅडीचो काल तो नासलो ड्युटीचेर काल तो तेजे हॉस्पिटलात डॅडी घेवन गेल्लो। कॅमेरा बी कितें आहा तुमी कॅमेरा आसा कितें पयला बी कितें कॅमेरा पयले न्ही कोण दिसना लायट बी नासली न्ही थिंगा आनी ते पुलिसांक बी दाखयल्ले हांवें सकाळी आतां तुमकां। कसो लागलो सो दिसता तुका आतां उजो काय सांगपाक शकना न्ही आतां कशें सांगलें शॉर्ट सर्क्यूट सांगपाक जाता कितें करपाक शकता हांव। सर हे कितें आसा तुमकां म्हणजे उजो लागलो जाल्यार तुमचे कडेन कितें सेफ्टी कितें आहा सेफ्टी काय ना फायर ब्रिगेड ना काय ना ना तुमी सेफ्टी दवरला कितें उजो बी लागले अशें कांय ना तुमकां इतक्या वर्सां जालीं काय ना। Actually, 2:46 call आयले from headquarter control room, fire control room. That is fire at Indona, Davoli, Gowlakshmi sawmill. So आम्ही immediately आमची गाडी आयली आणि पयलें कित्याक हें बंद आशिल्लें तेंचें बंद आसलें सगळ्याक भितर मोदेर आहा तेंचें सॉ मिल म्हणजे सगळें तेंची मशिनरी आहा मोल्डिंग करपाची आश आफ्टर रिब्स बीम्स काडपाची सगळी तेंचे मशिनरी आहा भितर ओके आनी सगळी ती रॅफ्टर बीम्स ते आशे कांबियो बी सगळ्यो तेणें माळवलो आहा आनी रॅक आहा त्या रॅकार बी घालून दवरले आहा सो तो आख्खे ताका पेट घेतलो सो तो पेट घेतलो इमिजिएटली आमी पयलें सिट्युएशन एडजस्टंट तेंची घरां आहा एडजस्टंट घरां लागून इतलो फ्लेम सारकी वयर गेली चड वयर गेली कित्याक लाकूड तें कंबास्टेबल फुल्ली लोड घेवन वयर गेलें उजो लागून आनी मागीर आमी इमिजिएटली रिएनफोर्समेंट मागले वेर्ना कुंकळ्ळे कुर्चरे पोंडा इवन इन हेडक्वॉर्टर्स सो रिएनफोर्समेंट मागले आमी आनीक तो उजो अजून आमी आतां जाल्लो आहा 8 आतां 8:30 32 जायत येयली पुरो कंप्लिटली आमी क्लियर केल्लो आहा।